15 दिवसांच्या विधानसभे उपरांत मंत्रिमंडळ फेरबदलाचे वारे व्हावपाक लागला। मंत्रिमंडळ फेरबदलाचे फाटभुंयेर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आणि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत दिल्ली गेल्यात। आयज फाल्यां करीत आता 1.5 वर्स जाले तरी मंत्रिमंडळ फेरबदलाची चर्चा सुरूच आसा। मात प्रत्यक्षात काय मंत्रिमंडळात फेरबदल जाल्ले दिश्टी पडना। अधिवेशना उपरांत मंत्रिमंडळात फेरबदल जातलो अशें प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान सांगिल्ले। गोविंद गावडेक मंत्रिमंडळातलो काडून उडयले उपरांत मंत्रिमंडळात एक जागो खाली जाला। कोलवा मुंगूल वाठारांत जाल्ल्या हल्लो प्रकरणात फातोडा पुलिशेन 3 जाणांक अटक केली। विल्सन कारवालो, रसूल आणि शाहरुख अशी अटक केल्ल्या दुबावितांची नांवां जावन आसात। हल्लो करपी सुमार 15 जाण दुबावित आशिल्ल्याचें कळटा। तांचे आड गुन्यांव नोंद केला। हेर दुबावितांचो पुलीस सोद घेतात। मंगळारा मुंगूल वाठारांत एका गँगान कोयतो, दाणो आणि तरसादीन 3 तरणाट्यांचेर खुनशी हल्लो केल्लो, तशेंच तांच्या गाडयेचेर फारपेट केल्ली। पानोडेच्या बूथ नंबर 23तले सगळे 119 मतदार सनातन आश्रमाचे साधक आसात। हातूंत बोगस मतदार एकूय ना। काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान लोकांची दिशाभूल करची न्हय। तशेंच हातूंत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांचो कांयच हात ना अशें स्पश्टीकरण बांदोडा पंचायतीचे सरपंच रामचंद्र नायकान दिलें। मजगती शहापूर आनी फर्मागुडी जीईसी कॉलेज कॅम्पसांत कितलेशेच प्राध्यापक भायल्या राज्यांतले आसात। ते निवृत्त जावन गेले, मात तांचे मतदान अजून थंयच आसा। तांचेर कारवाय कित्याक करूना असोय प्रस्न ताणें उप्रासला। खंयचोच मंत्री काम करिना, सगळी कामां मुख्यमंत्र्याचेर पडटा असो गंभीर आरोप आमदार मायकलान केल्लो। हाचेर उलयतना मायकल अशें उलोवपाकूच शकना अशी खात्री मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी उक्तायल्या। खंयचोच मंत्री आपलें काम करिना आनी तांची सगळी जबाबदारी मुख्यमंत्री आपूण घेता असो गंभीर आरोप आमदार मायकल लोबोन केल्लो। हाचेर मंत्री सुभाष फळदेसाय म्हणटा, मायकलान सगळ्या मंत्र्यांक तशें उल्लेख करूंक ना। मात मायकलाच्या विधानात खंयचेच मंत्री कामां करिनात असो स्पष्ट उल्लेख आसा। मात मंत्री सुभाष फळदेसाय म्हणटा, मायकल खंय काय मंत्र्याचेर नाखुश आसा आनी तो त्या बद्दल उलयला। गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या 35 कंत्राटी प्राध्यापकांक परतून कामार घेतले। 23 ऑगस्टा सावन ते कामार रुजू जाले। फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान विधानसभेत ह्या प्राध्यापकाचो प्रस्न मांडिल्लो। त्या वेळार मुख्यमंत्र्यान ह्या प्राध्यापकांचो प्रस्न सुटावो करता म्हणून आश्वासन दिल्लें।
पणजे महानगरपालिकेन मंगळार सावन पणजेच्या अष्टमी फेरये खातीर अर्ज दिवपाक सुरवात केल्या। अर्ज भरपा खातीर लोकांनी महानगरपालिके मुखार गर्दी केल्या। ही फेरी 15 ऑगस्ट सावन सुरू जावन 12 दीस चलतली। गोंयांत सध्या पावसाचो नेट सुरू आसा। 13 ऑगस्ट ते 17 ऑगस्ट मेरेन येल्लो अलर्ट आशिल्ल्याचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। फाटल्या 24 वरांत दाबोळे सगळ्यांत चड 21.4 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या, जाल्यार सगळ्यांत कमी केप्यां 3 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या। राज्यात तिसऱ्या जिल्ह्याची गरज आसा। दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत वांगड्यांनी बसकेत तिसऱ्या जिल्ह्याचो विशय मांडिल्लो। तिसरो जिल्लो सांगे, कुडचडे वा केप्यां जावचो म्हूण तांचें म्हणणें आसा। ते प्रमाण आमी सरकारा कडेन थाराव मांडटले म्हूण दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्ष अनिता थोरात हांणी सांगलें। तशेंच जिल्लो पंचायत भवना खातीर जागो निश्चित केला म्हूण अध्यक्ष थोरात हांणी सांगलें। बुधवारा दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीची सर्वसाधारण बसका जाली। कुर्टी अंत्रुज नगरात सुणे घास मारपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। देखून पुराय वाठारांत भिरांतीचें वातावरण निर्माण जालां। आवय बापूय आपल्या भुरग्यांच्या सुरक्षे खातीर हातांत दाणे घेवन घरांतल्यान भायर धाडटा। फाटल्या म्हयन्यांत सुमार 7 ते 8 सुणे चाबपाच्यो घडणुको घडिल्ल्यो, जाल्यार दुर्गाबाट वाठारांत 6 म्हयने पयलीं भटके सुणे चाबिल्ल्यान एका चिमुकलेक आपलो जीव वगडावचो पडिल्लो। देखून संबंदीत खात्यान हे प्रकारान लक्ष दिवचें, हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करीत आसात। चवथ लागीं पाविल्ल्यान सध्या गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या चित्रशाळांनी गणपतीच्यो मुर्त्यो रंगोवपाच्या कामाक नेट आयला। फोंडे म्हालांतल्या मुर्डी खांडेपार वाठारांतलो मुर्तीकार प्रकाश च्यारी आपल्या फॅमिली सयत फाटलीं कितलींशींच वर्सां गणपतीच्यो मुर्त्यो तयार करता। फाटलीं कांय वर्सां जालीं मुर्तीकार च्यारी खासा कागदा पासून 2 मुर्त्यो तयार करता। कागदाच्या मुर्त्यांक मागणी आयिल्ल्याचे मुर्तीकार प्रकाश च्यारी सांगता।
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. राज्यात अपघातांचे सत्र सुरूच आसा. राजस्थानाच्या दौसांत ट्रक आणि पिकअप मदीं टक्कर जाल्ल्यान 11 जाणांक दुर्दैवी मरण आयलें. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पिकअपीत आशिल्ली खंय देव दर्शनाक वताली. पार्क करून दवरिल्ल्या एका ट्रकाक धक्को दिल्ल्यान हो अपघात घडलो. हे 11 मदीं 3 सान्न भुरग्यांचोय आस्पाव आसा. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. बुधवारा मुंबय गोंय महामार्गार आंगार कांटो हाडपी घडणूक घडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण रायगड जिल्ह्यात एका वेगान येवपी कंटेनर ट्रकान एका वॅगनर कारीक नेटान धक्को दिलो. ह्या धपक्यान कारीत आशिल्ल्या 22 वर्साच्या बायलेक जाग्यारूच मरण आयलें. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. बुधवारा नोएडाच्या सर्फाबाद इमारतीक अचकीत उजो लागपाची घडणूक उक्ताडार आयल्या. उजो लागताच उजो पालवी दळाच्या जवानांनी घडणूक थार पावून उजो नियंत्रणात हाडपाचो यत्न केलो. सिलिंडर गळटेक लागून हो उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा. सुदैवान जिवीत हानी मात टळ्ळी. पणजे पोलिसांनी 36 वर्षाच्या रतन प्रधान या ओडिशाच्या तरणाट्याक अटक करून ताचे कडल्यान 970 ग्रामाचो 97,000 गांजो जप्त केला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण नागाळे खेळा मैदानाचेर ताका रंगे हात धरलो. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. हैदराबादच्या राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळार मादक पदार्थ विरोधी पंगडान एका प्रवाशाक गांजो वतना रंगे हात धरलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ताचे कडल्यान 6.30 ग्राम हायड्रोपोनिक गांजो जप्त केला. फुडलो तपास सुरू आसा.
वाडट्या सायबर फटवणूक प्रकरणाचे फाटभुंयेर गुजरात सरकारान ATS सायबर क्रायम युनिट लॉन्च करपाचें थारायलां. हालींसराक फटवणूक करून पयशे लुटपाचे प्रकार बरेच वाडल्यात. चड करून जाणटे लोक हाका बळी पडटात. त्या युनिटा वरवीं वाडट्या फटवणूक प्रकरणांचेर बेस बरें नियंत्रण हाडपाक मजत जातली. कुंकळे नगरपालिकेच्या प्रशासनाचेर कुंकळेच्या थळाव्यांनी खर तिडक उक्तायत. पालिकेन उदकाच्या आनी लायटीच्या जोडणे खातीर NOC दिवप बंद केल्ल्याचो आरोप केला. खरें म्हळ्यार भलायकी कायद्या खाला दर एकल्याक उदकाची आनी लायटीची जोडणी मेळपाचो अधिकार आसा. सहाय्यक अभियंतोय ही जोडणी दिवपाक त्रास करता अशें थळाव्यांचें म्हणणें. श्रावण म्हयनो म्हणटकीच जायो फुलपाचे दीस. अंदू मात अजून तरी जायो फुलपाक नेट येवंक ना. आडवेळो आनी उपरांत पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून जायांची फुलां फुलपाचेर परिणाम जाला अशें विक्रेत्यांचें म्हणणें आसा. सध्या बाजारांत जायो विकपाक येतात, मात तांचें प्रमाण कमी आसात. अंदू चवथीक लेगीत जायांची शॉर्टेज जातली, तेच बरोबर म्हारग जातली असो अदमास आसा. चवथीक 15 दीस उरल्यात. हे फाटभुंयेर गोंयच्या चित्रशाळांनी गणपतीच्या मुर्त्यांक रंगोवपाचें काम नेटान सुरू आसा. साकोर्डा पानशी वाठारांतल्या सन्मेश गांवकर हाचे चित्रशाळेंत हें काम नेटान सुरू आसा. गणपतीच्यो मुर्त्यो करपाक चिकण माती मेळोवपा खातीर बरीच धांवपळ करची पडटा. तेन्ना मातयेच्यो मुर्त्यो करपा खातीर लागपी माती उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी मुर्तीकार सन्मेश गांवकर हांणी केल्या. वाठार नितळ दवरात असो संदेश दीत भाजपा कार्यकर्त्यांनी बुधवारा दिवचले स्वच्छता अभियान राबयलें. ह्या मोहिमे खाला शारांतल्या स्मारका कडेन स्वच्छता केली. आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हे देखीत अभियानात वांटेकार जाल्ले. ह्या अभियाना खाला हुतात्मा स्मारक, महात्मा गांधीजी आनी छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्यांकडलो वाठार नितळ केलो.
सेगीत पडपी पावसाक लागून उधमपुरात हुंवारावरवी स्थिती निर्माण जाल्या. भर पावसाक लागून सगळे कडेन उदक तुंबलां तशेंच रस्तोय खचला. हो रस्तो शाळेक जोडिल्ल्यान शाळेक वचपी विद्यार्थ्यांक हाचो फटको बसला. रस्तो खचिल्ल्यान लोकांक वाहन चलोवप धोक्याचें जालां. हाका लागून तांकां चलत वचचें पडटा. पटना बिहारात उटंगाराच्या पावसान खवदळ घाल्ल्यान सगळ्या रस्त्यांचेर उदक तुंबला तशेंच उदक घरांनी लेगीत घुसला. हाका लागून लोकांची गैरसोय जाल्या. सगळें उदक रस्त्यार तुंबिल्ल्यान वाहन चालकांक त्रास जालो. फुडले कांय दीस उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. तेलंगणात फुडले कांय दीस वादळी वाऱ्यात सयत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. वाऱ्याचो वेगूय चड आसतलो तेन्ना थळाव्यांनी भायर सरचें न्हय आनी फुडले कांय दीस हवामान खात्यान रेड अलर्ट जारी केला. सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून अहमदाबादाक साथीच्या दुयेंसांनी म्हळ्यार डेंग्यू मलेरिया सारकिल्या दुयेंसांनी वाड जाल्या. आंकडेवारी प्रमाण 1 ते 9 ऑगस्ट मजगती 37 मलेरियाचे केसी नोंद जाल्यात. 17 केसी फाल्सिफारमाच्यो आनी 71 डेंग्यूच्यो केसी नोंद जाल्यात. थंडी, जोर, पांय दुखप ही ह्या दुयेंसांची मुखेल लक्षणां. तेन्ना कोणाकूय दिसून येत जाल्यार रोखडेंच दोतोराक कळीत करचें अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात. तेलात तळिल्ले खाण तशेंच भायले खाण खाल्यार जिवाक धोको निर्माण जावं येता. हे खाण खाल्यार लंग कॅन्सर जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें दोतोरांचें म्हणणें. जाता तितले घरांत नितळ वातावरणांत तयार केल्लें जेवण जेवल्यारूच भलायकी बरी उरपाक शकता. भायले खाण हे भलायकेक हानिकारक आसा. खुबशे फावट आमी विचार करिनासतना खातात पूण उपरांत जिवाक माल थारता. तेन्ना तेलाचें खावप टाळचें अशें दोतोरांचें म्हणणें.
हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर